नमस्कार योकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आनी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. विधानसभा वेंचणुकेत 22+ टार्गेट दवरून मुख्यमंत्र्याची मतदारसंघांनी भोंवडी. साळगांवा किक ऑफ. मुख्यमंत्री म्हणटा नवे प्रकल्प जातले, लोकांचे आयकतले. सेंट जॅसिंटो जुव्याचेर नेवीन उबयलो तिरंगो. जुयेच्या लोकांनी धरलो राष्ट्रगीताचो सूर. मुख्यमंत्र्याची विरोध करतल्यांक खर जाप. लोक म्हणटात एंटी नॅशनल म्हणचे न्हय. ड्राफ्ट सीझेडएमपीचेर आयिल्ल्यो सुचोवण्यो. हरकती उपरांत सरकारी टीमीची सायट इन्स्पेक्शनां. मंत्री म्हणटा वयल्या वयर आयिल्ल्यो सुचोवण्यो हरकतींचो विचार जावचो ना. स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान पणजेचो मुख्य डीबी रोड बंद. 2 दीस जाले लोकांचे हाल. पोलिसां मुखार माटोव. शारांत ट्रॅफिक जाम. पयलेच फावट 3 दिसां पयलीं बॅरिकेड्स. गोयचो आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको काँग्रेसीत. दिल्लीत गोंय काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाच्या हाजेरीत पक्ष प्रवेश. आणि तळेबानार वेस्टर्न बायपासाक लागून जावपी बुट्टी. प्रभावित वाठाराची एनजीटी पॅनल आणि कलेक्टरान केली पळोवणी. एक्टिव्हिस्ट म्हणटा पावसाचो नेट देवल्या उपरांत इन्स्पेक्शन. विधानसभा वेंचणुकेत 22+ टार्गेट दवरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची 40 मतदारसंघांनी भोंवडी सुरू. साळगांवच्यान किक ऑफ. भोंवडे वेळार मतदारसंघातल्या खंयचेय प्रकल्प काय कारणाक लागून अडकल्या आसत जाल्यार ते चालीक लायतलो. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या लोकांचे प्रॉब्लेम आयकतलो. भोंवडे वेळार वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी बरोबर आसतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची 40 मतदारसंघांनी भोंवडी. साळगांवां वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण करून मोहिमेक सुरवात जाली. कार्यावळीक पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पावसकार, थंयचो आमदार जय साळगांवकार आनी वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी आशिल्ले. आम्ही गेले 2 वर्सां पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा सातत्यान काम करीत आसा. जयश उलयल्या उपरांत बऱ्याचशा विरोधकांक म्हाका दिसता उत्तर तेलीच दिले. हांवें सांगपाची गरज ना. आमी खंयसरूच आमी म्हणटा तशें तुझा भाव करिना हें तेणी स्वताहून आपल्याच भाशणांतल्यान सांगलें. जावं तो विरोधक आसूं जावं तो सत्ताधारी पक्षांतलो आसूं, गोंय हें आमचें राज्य आसा. हांवें म्हज्या बजेटाच्या स्पिचींतल्यान सांगलेलें कितें म्हणून तर आमी लोकांक उदक जें आसा पळय न्ही फुकटूय दिवपाची तयारी आसा, मिनिमम रेटानूय दिवपाची तयारी आसा, बट जाय तितकेंच वापरूंक जाय. लोक कितें जाला खबर आहा, उदक जाय तें घरांत वापरता आनी उरलेलें व्हरून कुळागरांक सोडटात. कारण तेजे उदकाचो त्या खातीर आमी उदकाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फाल्यां 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान निश्चितच घोशणा करतले आनी गोंयकारांक खूब बऱ्या पद्दतीचे रिजनेबल रेटान आसात किंवा फुकट उदक दिवपाचो प्रयत्न हो सरकारचो आसा आनी निश्चितच त्या धर्तीचेर आमचो प्रयत्न आसतलो. मूळ गोंयकाराक ज्यो समस्या सुटावो जावच्यो ह्या विचाराचो आसा. आमचे डायनॉमिक मुख्यमंत्री 40 मतदारसंघाचो दौरो घेता आसतना खरेंच ह्या पावसाच्या सिच्युएशनाक, पॅन्डेमिकाच्या सिच्युएशनाक मुख्यमंत्र्यान स्वताहून निर्णय घेतलो. 40 मतदारसंघां आपूण फिरून पळयतलो जी कितें समस्या आसा आनी हेजे बरोबर ते भारतीय जनता पार्टीचेच घेवन भोंवना, सगळे पक्षाच्या जनतेक घेवन फुडें वता. हांगा हो दौरो तेंचो भारतीय जनता पार्टीचेच फुडें वचचें अशें न्ही. सगळे आमची गोंयची जी जनता आसा, जे 19 लाख जे पॉप्युलेशन आसा तेंकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें आमचे तेंचो हो विजन आसा. आनी म्हाका दिसता आमी आमचे इलेक्शनाक 22 आतां फेब्रुवारीक इलेक्शन 2022 डिसेंबर म्हटल्यार पोट लागतलो. तेज्या पयलीं म्हाका दिसता जी कामां आमी बुनयादी फातर घालतले ते बिफोर डिसेंबर म्हणजे नव्या वर्साक तुमकां नवी उमेद तुमची आनी नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी कंप्लीट करतले. लोकांकडे आश्वास्त करू सुद्धा लोकांना थोड्याच्या मनात डाऊट आसा. चुकून रस्तो जातलो, आदले एक्विजिशन आसा, आपले घर मोडत काय, कोणाच्या घराक आमी टच करचे ना.
आय वुड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर की सिन्स दिस रोड गोज टू द टुरिझम डेस्टिनेशन हो रस्तो असा तसो मेंटेन करूया आणि इफ पॉसिबल इन फ्युचर परवरच्यान प्रोविजन आसा परवरी सरकारा कडल्यान आणि आधी ताचो डिमार्केट जालोलो वन स्ट्रेट बायपास रोड टू कलंगूट सो द एंटायर ट्रॅफिक इज डायवर्टेड टू कलंगूट विदाउट डिस्टर्बिंग द हाऊसेस. पंचायत वाठारांनी फकत गटार आणि पेवर्स मागू नाकात, खरी गरज कितें आसा ते पळयात आणि मागात म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. डिमांड ही लोकांकडल्यान येवपाक जाय आनी पंच सरपंच हांच्यानी त्या प्लॅटफॉर्माचेर डिस्कस करपाक जाय. कॅन ओन्ली इट इज पॉसिबल. आनी हांव बरेचशे फावटी बरेच जाणांकडे पळयता आमकां कितें जाय म्हणटा ते कितें म्हणटा खबर आहा, गटार जाय म्हणटा 10 लाखांक. म्हाका खबर ना कित्याक आमकां पेवर जाय आनी बागा कितें जे गांवाची खरी गरज कितें आसा. जशें म्हणटलें आमी की प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें, एग्रीकल्चरा खातीर इरिगेशनचो प्रोजेक्ट आसतलो, उदकाची समस्या आसतली, हे प्रोजेक्ट जे प्रत्येक कडेन प्युअरलो काम खंय गटर कर आनी कितें कर ही गरज न्ही. मतदारसंघातले भोवड्या वेळार वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, आडकिल्ले प्रकल्प चालीक लायतले, लोकांचे म्हणणें आयकून घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्याची फुडली भोवडी सांवड्ड्या. ही कामां ती इनॉग्रेट करपाची, फावंडेशन स्टोन घालपाची किंवा थोडी कामां जी क्लायंट आशिल्ली कामां फाटीं उरल्या ताका खंय तरी एक्सपर्टायज करप. त्या खातीर म्हाज्या बरोबर म्हणजे विविध ज्या कन्सर्न लागपी खात्याचे लोकूय म्हाज्या बरोबर आसता. म्हणून तुमी पळयता की हांगासर विरोधी आमदार आसलो जाल्यार तोय सकाळच्यान म्हाज्या बरोबर आसा. त्या खातीर ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट हे करता आसतना तशी ह्युमन डेव्हलपमेंटूय बी लोकांक मेळप, लोकांच्यो समस्या जाणून घेवप. म्हणजे पयल्या हापात अशा पद्धतीची विविध गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्यार दुसऱ्या हापात वेगवेगळ्या पद्धतींनी भेटी दिवन थंयसरल्या लोकांच्यो समस्या, गाराणे हे सगळें आयकून घेवप. जेणे करून हांव जें म्हणटा तातूंत कितें अंत्योदय तत्वाचेर आमचें सरकार चलता, त्याच अंत्योदय तत्वाचेर फुडें वचपा खातीर हो सुरू केल्लो जो प्रोग्राम आसा त्या निमित्तान हांव गोंयांतल्या साबार सगळ्या मतदारसंघांनी सगळ्या लोकांक ह्या निमित्तान मेळटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. सेंट जेसिंटो जुव्याचेर नेवीन देशाचो तिरंगो हुबयलो. कांय जाणांच्या विरोधाच्या आवाजाच्या सुवातेर जुयेच्या लोकांनी राष्ट्रगीताचो सूर धरलो. नेवी बरोबर थंयच्या लोकांनी उमेदीन घोशणाय दिल्यो. भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान देशांतल्या सगळ्या जुव्यांचेर तिरंगो हुबोवपाचें नियोजन रक्षा मंत्रालयान केल्लें. जुया वयल्या कांय जाणांनी विरोध केल्लो. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचें आनी एक्शन घेवपाचें सीएमाचें आश्वासन. नेव्हीचे मनीस जावं, गव्हर्मेंटाचे मनीस जावं व खंयच्याय प्रायव्हेट कंपनी जावं आमी जुंयार हे करपाचे कोणाक अधिकारीच दिनाय. सीएमाक सांगो सोदताय गोंयचो सीएम भुमिपुत्रा म्हणटा तूं जाल्यार तें बील काडान तें नेव्हीचे मातशें तोंडार मार. भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान देशातल्या सगळ्या जुव्यांचेर तिरंगो हुबोवपाचे नियोजन रक्षा मंत्रालयान केल्ले. पुराय देशात उमेद, देशभक्तीची भावना. मात गोयच्या सेंट जेसिंटो जुव्यावेल्या कांय जाणांनी नेव्हीच्या तिरंगो हुबोवपाच्या कार्यावळी आड आवाज काडिल्लो. नेव्हीक वा कोणाकूच थंय तिरंगो हुबोवंक मेळचो ना म्हूण शिटकावणी दिल्ली. सीएमाक सांगो सोदताय गोंयचो सीएम भुमिपुत्रा म्हणटा तूं जाल्यार तें बील काडान तें नेव्हीचे मातशें तोंडार मार. प्रकाराची दखल मुख्यमंत्र्यान घेतली. असले प्रकार चलचे ना म्हूण विरोध करतल्यांक जाप दिली. जेसिंटा आयलंडाचेर फ्लॅग हॉस्टिंग करप, ऑपोज करप ही निंदनीय गजाल आसा. अशा पद्धतीची राष्ट्र विरोधी भावना कोणा कडल्यान खपोत घेवची ना. हांवें जेंच्यांनी विरोध केला तांचेर कडक एक्शन घे म्हणून ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. नेवीन पयलीं आमकां इन्फॉर्म करूंक नाशिल्लें, बट जशें इन्फॉर्म केल्या उपरांत हांवें ऑलरेडी म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शनूय दिला. अशा पद्धतीचो प्रकार गोंयांत केन्नाच खपोवन घेतलो वयचो ना. आज नेव्हीच्या मार्फत तांकां खरें म्हणल्यार काल, आयज आनी फाल्यां अशे 3 दीस ते फ्लॅग हॉस्टिंग जावपाक जाय आसलें. पण आज 100% थंयसर फ्लॅग हॉस्टिंग जातलें हाजेर हांवें म्हज्या होम डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां. आनी त्या जाग्याचेर तिरंगो भारताचो झेंडा जो आसा हो थंय आय डोंट नो एक्झॅक्टली हांवें इन्क्वायरी करूंक लायल्या की तेंच्यांनी असो प्रकार कित्याक केलो हाजें तेंचे कडेन आमी 13, 14 आणि 15 असे 3 दीस तिरंगो हुबोवपाचे नियोजन आशिल्ले. सेंट जेसिंटो जुव्याचेर वाद नाका म्हूण नौदळान 13 तारखेर कार्यावळ करूं ना. मात शेनवारा फादराचे आनी थळाव्यांच्या हजेरेंत नौदळान तिरंगो हुबयलो आनी जेसिंटो जुव्याचेर राष्ट्रगीतय म्हटले. जुवेकारांनी सांजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपली बाजू मांडली. The unity that and the unity and maturity that the Navy people showed, and the unity and maturity the people of this
Saint Jacinta Island, they showed that is Amrit. So we are ready for the 75th Independence Day, Azadi Ka Amrit Utsav, by celebrating it together and by respecting our tricolor. Jai Hind. ताणी सांगूंक जाय आसलें वो बरोवन हाडूंक जाय आसलें कित्याक आयल्यां तें तेन्ना मातशें तांकां मातशें दुखलें आनी त्या पासत ताणें कित्याक गोळे मोडला जायत आनी हेका लागून तांकां पोतून वचोंक पडलें पूण आज आमचे नेवी आयले आनी आमचे मदें एफोर्ट जालो ते विसरून आज आमी फ्लॅगाक हॉस्टिंगाक आमी सलाम केला. Yesterday morning, some personnel from the Indian Navy came on the island and they wanted to dig and put up some stuff, which the islanders were a little suspicious, and they asked, why have you come? And they said they want to hoist the flag. So they said, suddenly why you all want to hoist the flag? Because every Independence Day and every Republic Day there has been a tradition of these islanders that they have been hoisting the flag. So they were surprised at why suddenly now the Indian Navy is stepping in. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्राफ्ट CZMPचेर जाल्ल्या जनसुनावणेक आयिल्ल्यो तांत्रीक सुचोवण्यो आनी हरकती उपरांत आतां प्रत्यक्ष सायट इन्स्पेक्शनां सुरू. वेगवेगळ्या खात्यांच्यो टिमी सायट इन्स्पेक्शना उपरांत रिपोर्ट कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक धाडटल्यो. वयल्या वयर केल्ल्यो सुचोवण्यो हरकतींचो ऑथॉरिटी विचार करची ना, मंत्री काब्रालान स्पश्ट सांगलां. CZMP ड्राफ्ट प्लानाचे जन सुनावणे वेळार वेगवेगळ्या पंचायतींनी NGO एक्टिविस्ट आनी बाकीच्या जावणदारांनी दिल्ले तंत्रीक सुचोवण्यो आनी हरकती उपरांत सरकाराचे वेगवेगळ्या खात्यांनी सायट इन्स्पेक्शन सुरू केलां. बेठेच वेल्या वयर केल्ल्या सुचोवण्यांचो ऑथॉरिटी विचार करची ना. तितूंत भितर जे टॅक्निकली ना वेग दिल्ली आसा, द ऑथॉरिटी हॅज डिसायडेड दॅट यू कॅनॉट, इट इज नॉट पिन पॉइंटेड, सो इट कॅनॉट बी टेकन. बट वॉट एवर हॅज बीन गिवन ऑन अ सिस्टमॅटीक वे, वेर एवर देर आर पिन पॉइंटेड सोल्युशन्स, ऑलरेडी टीम्स जे केल्ले आसा, WD टीम, फिशरीज टीम, बाकीचे मॅनग्रोव्स टीम, फॉरेस्ट घेवन मागीर आमचे एक्सपर्ट मेंबर, दीज टीम्स हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड इंटिमेटिंग प्रॅक्टिकली जे सारखे टॅक्निकली दिल्या दे गो टू विजीट, फायंड वॉट इज देर, वेदर वॉट एवर प्रेजेंटेशना भितर जे ऑब्जेक्शन रेज केल्ली आसा प्रॅक्टिकली हें चुकला जाल्यार इट बी करेक्टेड. इफ इट कॅनॉट बी शोन, it will be reported एक sort of documentation करतले, minutes करतले and close the issue. But everything which has been pinpointed will be examined by the team. लोकांनी ड्राफ्ट प्लानाची सगळी प्रक्रिया पुराय करूंक दिवची हांगा राजकारण हाडचें न्ही. ज्यो गोष्टी आसा त्यो करतल्यो आनी ज्यो गोष्टी आतां हो जर आसा चुकलो जाल्यार 2019 परतून करेक्शन करूंक मेळटा, पूण हें कंप्लीट करना आनी जर ऑर्डर पास केली जाल्यार मागीर लोक त्रासान पडटले. This exercise is done to help a proper CZMP plan, not for anybody individual interest, but for the state of Goa. ताका लागून ह्यो इतल्यो कमिटी केल्या आनी इतले फिजिकल हियरिंग आनी फिजिकल इन्स्पेक्शन करपाक आमी सायटीर एक सायटीर वयतले. रॉंग प्लॅन दिल्लो अशें लोकांचें म्हणणें आसा, तोच जर फायनल जालो जाल्यार मागीर कितें करतले? सुप्रीम कोर्टान फाल्यां हो एनजीटी थारले ना, हो फायनल, तुमकां इतली ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यो आनी तुमी करूंक शकूना. आनी असले डिसिजन जाले प्रायवेट फॉरेस्टा भशेन. जो पयलींचो जो कारापुरकर तेंचे ती कमिटी जी आशिल्ली ते इतले डिले करून ते जाले, आज लोकांक त्रासान घातलेले आसा. फॉरेस्ट नासतना फॉरेस्ट जाल्ले आसा. सो ह्यो गोश्टी हांव मागता लोकां कडेन करचे न्ही. जेन्युअनली कितें आसा आनी ज्यो गोश्टी आसा म्हाजे कडेन केन्नाय कितें आसा जाल्यार म्हाका टॅक्स केले जाल्यार वी वील ऑल्सो एग्जामीन, म्हाका काय प्रॉब्लम ना, आय एम एक्सेसिबल. पूण पॉलिटिकल एंगल घेवचे ना. पॉलिटिकल एंगल 6 म्हयन्यांनी जेन्ना 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन येता पळय, 5 म्हयन्यांनी, तेन्ना मागीर जाय तें करा. लेट अस फिनिश द प्लॅन प्रॉपरली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे जावपी कार्यावळी खातीर केल्ल्या वेवस्थेन ट्रॅफिकाची अव्यवस्था. पणजेच्या दयानंद बांदोडकर रोडाक ट्रॅफिकाक बंद करून थंय पॅलेसी मुखार माटोव घाला. 2 दीस जाले ट्रॅफिक जाम जाता, लोकांचे हाल. शारभर ट्रॅफिक जाम, लोकांक ट्रॅफिकात तिश्ठत वेळ काडपाचे पडपाक लागला. अशे तरेन कार्यावळीच्या 3 दिसां पयलीं बॅरिकेड्स घालपाचो हो पयलेच प्रकार. काँग्रेस फेब्रेरांत सरकार घडयतली. रमाकांत खलपान ड्राफ्ट केल्ल्या खर लोकायुक्त विधेयक पास करून गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करतले म्हण गिरीश चोडणकाराची घोशणा. म्हापशा बार्देजांतल्या कार्यकर्त्यां मुखार तो उलयलो.
बीजेपी भ्रष्टाचारी म्हण खंय लोकायुक्तांचो तांकां भय. मजगती आम आदमी पार्टी बीजेपीची बी टीम हे सांगपाची गरज ना म्हण एल्विस गोमसाचो आपाचेर बाण. बीजेपीचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री करप्ट. गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करूंक काँग्रेस फेब्रुवारीत खंय लोकायुक्त कायदो हाडटले. ह्या फ्रिडम पुरवयचेर गोंयांत करप्शना खातीर आमकां मुक्ती जाय. करप्शनांतल्यान आमकां फ्रिडम जाय. त्या खातीर भाईन जे बील तयार केल्ले लोकायुक्ताचे ते आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर बाब कामत हांणी विधानसभेत प्रेझेंट केले, टेबल केले. पूण हे जर करप बसल्यात सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे एंटायर टीम हांकां करप्शन विरोधाची झगडपाची जी बिलां आसा ती नाका करी. बरें लोकायुक्त कायदो जर येयलो जाल्यार तुमी जर करप्शनाक ना जाल्यार तुमी कित्याक विरोध केलो? ह्या वेळार आमी जाहीर करतात गोंयच्या सगळ्या लोकांक कळोनी की काँग्रेस पक्ष हो करप्शना विरुद्ध झगडपाक कितलो सिन्सियर आसा आनी कशें करून आमी एफर्ट्स करतात. मुखाल्ल्या 15 ऑगस्ट मेरेन आमचो सरकार हो फेब्रुवारीन जातलो हितून कसलोय दुबाव ना. आप खंय बीजेपीची बी टीम. आप सोडून काँग्रेसीत गेल्या उपरांत एल्विसाचो आम आदमी पार्टीचेर अटॅक. आम आदमी पार्टी इज द बी टीम ऑफ RSS. How do you explain that? See, I don't have to explain it anymore. आता चल्ला पळय कालचे उदाहरणच पळय दिल्लीक कितें जाला ते थंय जंतर मंतर वचून कसले पळय नारे दिता लोक. देर आर वेरियस रिजन्स. डिसेंबरान हांवें एक्सप्लेन केल्ले वाय आय हॅव कम आउट. हांवें आतांच सांगलां की आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू ऑल दीस इश्यूज. पूण इव्हेंट्स आर शोईंग दॅट सर्टन पार्टीज आर इन क्लोज लीग. आमी जर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करतले, आमी जर हे सेक्युलरिझम फुडें व्हरतले, आमी इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या आमच्या नागरिकांक दितले जाल्यार आमी काँग्रेसींतल्यान या फुडें आनी काँग्रेस जिखून हाडटली. ओन्ली काँग्रेस कॅन गिव द रायट डायरेक्शन टू द स्टेट. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. गोयचो आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको काँग्रेसीत, युगोडेपा बीजेपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा विकास पार्टी उपरांत मिकी आतां काँग्रेसीत. नवी दिल्लीत ताणें गोंय काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाच्या हजेरेंत पक्षप्रवेश केलो. वादग्रस्त कारकीर्द आशिल्लो मिकी पाशेको विधानसभा वेंचणुकेंत ह्या फावट काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर उबो रावंक इच्छूक आसा. बाणावले शेनवारा धिरयो जाता म्हण फाटले कांय दीस बोवाळ जातालो. पुलिसेंत कागाळी जाल्ली. पुलीस स्पॉटारूय पाविल्ले, मात हाताक कांयच लागूंक ना. सोशल मिडियाचेर मात धिरयोचे व्हिडिओ व्हायरल जाले. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव म्हणटा धिरयो पयलीं सावन खेळ, मात आतां ह्या खेळाक बंदी. धिरयो जायनासतना लोकांक धरूंक धांवपी पुलिसांनी पयलीं मोडको बंद करचो. अरे पयलीं तुमी फोटो घाताय गेराचे आनी गेरताले म्हणटाय लगा पिसां काडाय गैर जाऊन ना थोड़ा. अरे पुलिस गैर आय म्हण पुलीस गेले 500 चिपारले मरे पुलिशीच्यो गैर कितें जातले रे? गैर खंय जाले रे? आमी सकाळ न्हिदलो रे घरा कडेन कोण सकाळ गेला मोबर जाताली पूण गैर जाले मरे तुका पुलीस कितें रे 500 चिप मरे पुलिशी आनी हे फोटो गेले ते केन्ना फोटो रे? खंयचे फोटो घालपा ते घराचे? अरे तूं तरी भिरांती आहा. तुमकां तरी स्वता हेका कोणाक SP खूब SP हांव सांगता इलिगल मडको आतां बंद केलो ना तो गोंयचो इंडियेचो. गोंयचो मडको बंद कर पयलो मडको टोटल बंद कर. गोंयचो मडको बंद करचो हांव चोयता तुमी कितले इलिगलिटी हे कोताय रे? तो मडको लिगल आहा? मडको लिगल जाल्यार सांग SP सांग बंद कर सांग. अरे कोणाक ते घेर जाय नासतना तुमी लोकांक धरूंक वता म्हणजे कितें? आनी ती एक आमगे स्पोर्ट जाल्लो तो घेराचो घेर म्हणटा आमी स्पोर्ट जाल्लो आमगे घेर म्हणटा माता धर न्हू पूण ती नेम करून दिल्ले आमी लोकांक जाणाय मरे तेणी. आनी हे एक्टिविस्ट हे पडा जाले एक्टिविस्ट मरे हे मनीस शॉकेन मेल्यार थिंगा अकबर कान दांगून हें जाता मरे दोय दांगून हांवें एक पयसा आवाज केला मनीस मायला पासून. तळेबांद वाठारांत वेस्टर्न बायपासाच्या कामाक लागून बुट्टी येता. शेतां भाटांची पुराय नासाडी म्हण एक्टिविस्ट आनी थळावे इशू करीत आसा. NGT कलेक्टर आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तळेबांदार इन्स्पेक्शन केले. एक्टिविस्ट रॉयला फर्नांडीस म्हणटा बुट्टेचो चड प्रभाव जून जुलयांत आसता. ऑगस्टाच्या अर्द्यार पावस कमी जाल्या उपरांत इन्स्पेक्शन कसलें? आतां खंय कलेक्टरान खासा बसका आनी प्रेझेंटेशन दवरलां. Yeah, so it's not only Denali, the entire stretch right from Mongol and Sarauli will get inundated.
And besides flooding, what we are looking at is the damage which is going to cause to the hydrology. If you are seeing only this place and we've only seen now when there's nothing here. But what happens is when there is flooding here or water gets filled in here, the impact is further down. So the agricultural lands of farmers further, Adsuli, Kana, even those are impacted. To grow, the people will be thankful to the government, to the central government as well as the state government for protecting their income. It's not only here. I am talking about the fields in Adsuli Lake Munasa, and it's all an integrated system. The water flows right from Kana, Adsuli till Todeband and this area before it gets discharged in the river Sal. The collector, they have assured us that next Friday, the coming Friday on the 20th, they will send us a formal letter to join them for a presentation. And I have requested them that I may be permitted to give a PowerPoint presentation where I want to show them facts, ground realities, even from 2015. We have evidence here, we have photographic evidence, we have newspaper cuttings, visuals are there of how this entire place is disturbed. Yesterday on Friday, the 13th of August, we got a call at around 3:30 that there was a huge gathering near the western bypass site at Saffron near Todeband. हांव तेन्नाच आमचे GCCDMA ऑफिशल्सां बरोबर सँड आयडेंटिफिकेशन ग्राउंड ट्रुथिंग करून तेन्ना खबर जाल्लें. एंड देन नो सुनर वी केम टू नो आमी स्ट्रेट हिंग येयलें. येस देर वॉज अ ह्यूज क्राउड हियर आनी ते सगळे वी वर सरप्राइज टू सी दॅट द कलेक्टर ऑफ साउथ गोवा शी वॉज देर प्रेजेंट विथ द एंटायर टीम, be it the executive engineer PWDs, the SEIA, then even the forest department was here, and the pollution control board officials along with the environment secretary, or quite many of them were all here. I was shocked that being the petitioner, we were not informed. I wish they had to tell us in advance so we could have shown them ground reality कितें आसती. ते आयज येयले in August when there is still water logging here, there is water here. But had they to come in June, July, when there was total flooding, they would have understood what we are talking about. कळंगूट दर्यादेगेर चलयेची बॉडी मेळ्ळ्या हे कळटकच आवय बापायचेर केदें संकट आयलें. तकलेंत कितले प्रश्न आयले, कोणाचेर राग, मनात कसलो दुबाव, तांची मनस्थिती कळप मातशें कठीणच. प्रुडंटाची टीम चलयेच्या घरा तांकां मेळून आयली. आवय बापूय उलयले. बेगीन सोद लागिल्लो जाल्यार चली एक वेळ साल्वार जातलें आशिल्लें अशें तांकां दिसता. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. फातोड्ड्या माडेलात आदल्या मार्केट सर्कला कडेन चोरांनी 3 ट्रकाच्यो बॅटरी आनी 2 डिझेल टँकाची लोकां फोडली. हालींच नवीन बॅटरी घेतिल्ली म्हण ट्रकाचो मालक सांगता.
कांय भुरग्यांनी चोरी जाता ते पळोवन फातोड्ड्या पुलिसेक फोन केल्लो, मात म्हयनोभर जाले पुलीस स्टेशनाचो फोन खंय आउट ऑफ ऑर्डर. चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो, निमणे पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन फायल केल्या. राती 3 वरांचे सुमार 3:20 सुमार आमगे ट्रका बॅटरी चोरले. 2 ट्रकां बॅटरी चोरून येले आनी 3 ट्रकांचे मोडलो आहे बॅटरी. डिझल येला 120 लिटर सुमार आनी 3 गाड्या आनी बॅटरी हेज्या पयलीं चोरलेले. आतां आमी पुलिशी नंबर दिला ऑलरेडी, गाडये नंबर दिला. गाडी नंबर दिला मोटरसायकल एविएटर व्हायट कलर नंबर दिला मोटरसायकलीचो. भुरगे आसलेले 2 जाणटे, एक वेस्ली म्हणून कोण तरी. कित्याक आमी जेन्ना तांकां धरून पावले तेन्ना म्हणल्यार ते धांवले भुरगे 2 जाण. कोणागे जोती बिती सोडून धांवले ते भुरगे. आमी लास्ट दोंडे पर्यंत तांकां हें केलां, हें केलें धरपा म्हणल्यार मेळ्ळे ते भुरगे. ते धांवले भुरगे. म्हणल्यार एवरी टायम अशें जाता हिंगा सर्कलाक आसना पुलीस म्हणटा आमी पेट्रोलिंगा भोंवताय. सर्कल इतली लागीं आहा, इतले रोडा वयल्यान गाडया बॅटरी चोरून घेवन गेले. एक बॅटरी 14,000 पडटा. आतां आमी हॉटमिक्सा लागून गाडी रेडी करपा लागले. आतां बॅटरी न्यू बॅटरी त्यो आतां हाण लायल्ले म्हणल्यार बॅटरी घेवन गेले. बिलां देखून 4 दिसांची. आमगे पुलिसीको कांय ना. आमी फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक उणें 1 वर फोन केले. जेन्ना ते आसलोले हिंगा 10 मिनटां पयलीं आमी फोन केला ते हिंगा आहाय उबे आहाय म्हणून. तेन्ना म्हणल्यार आमी 3 जाण हिंगा येयल येतरी ते धांवले. पुलिसांनी फोन स्विच ऑफ आसलेलो. कपिल साहेब आमी फोन केलो 3:30 सुमार. लँडलायन चलनासलोली. कपिल साहेबान फोन घेवन रोखडो हें केलें आमकां आनी 100 नंबरूय लागनासलो. मागीर आमी मडगांव पुलीस स्टेशनाक फोन केलो. मडगांव पुलीस स्टेशनाक आमकां पडना फातोड्डा कर म्हूण. फातोड्डा नंबर दिल्यार लागना. आमी म्हणलें या तरी ते आहाय हिंगा उबे आहाय ये म्हूण. कित्याक तांकां सांगून येना. लास्ट टायम तांकां सुरी आसलोली त्या भुरग्या कडेन. जेन्ना आमी धरलो तेका त्या भुरग्याक व्हडली सुरी आसलोली. ताका लागून आमी हांव एकटो आसलो आनी एकटो आसलो. तोय रस्त्यार आयलो. तो म्हणपा बाबा आपूण वचून येना म्हणपा मुखार. टेल्स इन द पॅन्डेमिक रिहाना कामत तिमले ह्या 12 वर्सांच्या चलयेन बरयल्लें पुस्तक. कोविड महामारीत भुरग्यांची जीण कशी बदलली हाजेर ताणें काणयो बरयल्यात. पॅन्डेमिकांत भुरग्यांक खंयच्या परिस्थितीक तोंड दिवचें पडटा ते ताणें शॉर्ट स्टोरीजाच्या माध्यमांतल्यान काल्पनीक पात्रांच्या माध्यमांतल्यान खरी परिस्थिती ज्युस्त बरयल्या. बालभवनाचे आदले अध्यक्ष विजयादेवी राणे आनी दोतोर प्रमोद साळगांवकारान पुस्तकाचें विमोचन केलें. प्रिंटर्स डेविलान ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलां. We all are going to read and we are going to get a lot of beautiful books to read. Author, the star is born. So I am really impressed with her style, with her writing, the content of the book, the knowledge. It's not just a flair of writing, but the way, as Sapna said, her attention to the detail. To be very honest, this little girl has raised the bar of expectation in me on how the ideal author should be. Thank you, Rehana. I will always cherish this first book with you and wish for you the pleasure of writing many more. You truly are an inspiration. Tales in the Pandemic provides an insight into a typical nuclear family and how the COVID pandemic ruins their normal life and makes them slowly adapt to the new normal. The book is written from a child's perspective but contains models for all of us with each chapter. This pandemic has brought us all closer and more towards reality. Nature has brought all this on us to make us realize who our parents are, who our relatives are, who our close friends are, and this is very beautifully brought out by Rehana in her simple, childlike manner. But that is the reality. I've set an example to a lot more parents whose children will be reading this book. I would like to share with you that my book is about the facets that kids like me had to familiarize to throughout this new normal. In the beginning, I envisioned a canvas and gradually I wove ideas and details into it. And a humble beginning conceived into a book. After I was done with the writing, I showed it to my parents who were pleasantly surprised. They liked it a lot and they thought of giving it the shape of a book
a thought which I'd never imagined, and dawned upon the happiness beyond measure. My parents had encouraged me up to the hilt, and Sapna auntie did all that was possible to bring this humble effort of mine into reality. I am also thankful to Yatish Mama and Hanish Kaka for their help in the process. The writing of this book has been a delightful experience, owing to all the special people who played their memorable roles. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह सुरू. हे सप्ताहाचे 122वें वर्स. कोविडाच्या महामारीक लागून ह्याय वर्सा सप्ताह व्हर्च्युअलीच मनयलो. मोजके कांय देवस्थान कमिटीचे वांगडी आनी जोशी फामिलीन सप्ताहाची विधी केली. ह्या वर्सा भाविकांच्यो लायणी ना आनी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येवपी फेरीवाल्यांची सप्ताहाची फेरी ना. श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समितीच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक घुमवणीत परबी दिता आणि तेच बरोबर अंदूच्या वर्सा आमी हो जो सप्तक आसा तो आमकां सार्वजनीक रित्या करपाक मेळना. हाजे फाटलें कारण सगळ्या आमच्या गोंयकार भाव भयणांक खबर आसा, भाविकांकूय खबर आसा. तेन्ना लोकां कडेन मागता हो जो सप्तक 2 दिसांचो आसा तो सगळ्यांनी व्हर्च्युअल पद्दतीन तो आमी आभासी पद्दतीन पळोवचो, कारण ताची आमी वेवस्था केल्ली आसा. 123वा सप्ताहाची सुरवात केली 12:30 वरांचेर वार्षिक पद्धती प्रमाणे परंपरा प्रमाणे नाल्ल दवरून सुरवात केली. आणि एकूच आता बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक आशिल्ल्यान अगेन वी हॅड टू रिजॉर्ट टू द सेम स्टायल लायक लास्ट इयर विथ नो हे मोस्टली डिपेंडींग ऑन व्हर्च्युअल. इनिशियली फक्त आमकां थोड्या लोकांक अलाउड केल्ले कलेक्टरान, त्या प्रमाणे ते सुरवात करपाक आसा. ताच्या नंतर मागीर देवळान भितर प्रवेश कोणाक मेळचो ना तशें सगळ्यांक केलां. तेन्ना लोकांनी ताजें अंडरस्टँड जावचें आनी आमच्या सप्ताह कमिटीक आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांक ताजें सहकार्य दिवचें. आपापल्या घरा बसून फेसबूक, सोशल मिडिया, यूट्यूब हाचेर ते सगळें तुमकां हे वितरण जाता 24 तास. आतां भजनां आहात ती भजनाचे ग्रुपूय तुमकां ऑनलायन मेळटले. तेन्ना लोकांनी ते घेवन देवाचे थंयच्यान आशिर्वाद घेवचे आनी होप की फुडल्या वर्सा आमकां वर्षा पद्दती प्रमाणे असोच व्हडलो सप्ताह करूंक मेळूं. किसान सन्मान निधीचो आधार घेवपी नेत्रावळीची शेतकार प्रतिभा वेळीपान हालींच प्रधानमंत्र्या बरोबर व्हर्च्युअल चर्चा केली. त्या उपरांत प्रुडंट तिका मेळपाक नेत्रावळी तिच्या शेतांत गेले. फाटलीं 30 वर्सां ती शेत करता. मोदी बरोबर उलोवन ती सामकी खुशी. किसान सन्मान निधीचो खंय तिका मोठो आधार. बीजेपीची अलका सुभाष फळदेसायान तिचो 21 तारखेक मुख्यमंत्र्याकडच्यान भोवमान करपाचें थारायलां. नाल्ल, सुपारी, भात, कणगां, केळी सगळ्यांचेच ती पीक काडटा. हांव पयलीं म्हागे माय माव करीत येयल्या आनी हांव लग्न जालें 30 वर्सां जालीं म्हाका. तेन्नाच्यान हांव शेतीचें काम करतां. कितले हितून जाग्यान भितर आहा तुमगे शेती? आमगेली 5,000 स्क्वेअर मिटर हितून येता शेतां जी भाताची आनी 4 आमगे मिक्स शेती. कसले कसले पीक काडटा तुमी हांगा? पीक म्हणल्यार आमगे नाल्लां माड आसा, काजू आसा
आनी सुपारी झाडां आसा आनी केळी आसली केळी आसा आनी तशें हांव पळय शेत करता तें श्रीपती देवी प्रमाणे करता तेन्ना श्रीपद्दत करूं लागल्या म्हाका आतां जालें 4-5 वर्सां जालें म्हाका खूब फायदो मेळटा हेजे बद्दल लावपाक कमी हें येता पूण पिकता चड आनी ह्या बद्दल आनी त्या भायर आनी कितें कणगां बिंगां तशें कितें लायता हय आतां आमी ह्या टायमार कितें करता आमचें तेंच काम अशें न्हू आनीक आमकां सर्वीस ना कांय ना म्हणजे कितें जाता आमी कणगां इल्लीशीं झाड कणगां लायता तितून भितर कितें आळू काटे कणगां अशीं लायता आमी मागीर कितें जाता लायता म्हळ्यार कितें जाता दुकर लागता मागीर तुगे अशीं सकयली जनावरां लागता वयर मागीर आतां वयली कितें केल्या माडां बिडां आमगे चड खेती लागल्या खेती आसूं भरपूर आमगेले माड बीन पूण आमकां खेती कांयच खावपाक दिना पदराक 4 चलयो आनी एकलो पूत दीस रात शेतात राबून प्रतिभा वेळीप आपलो संसार चलयता तिच्या कामाक तिचो घोव तिचो सांगाती तशें म्हणल्यार कितें जाता आतां पावसा आमगे शेतूच करपाचें मागीर माडां आळी काडपाचो तो टायम आसता तेन्ना आमी तें करता म्हळ्यार आमी कितें जाता हांव आनी म्हागेलो घोव करता आनी मागीर आतां भुरगीं बी आतां करपाक मातशें आमकां हेल्प करपाक लागलें पयलीं आमकां सगळीं मानायां कामेऱ्यां घालून करपाक पडटालें किसान सन्मान निधीचो खंय तिका मोठो आदार खत बियाणां हाडपाक खंय ती पयशे वापरता म्हाका कितें जाता आतां आमगे PM किसान योजनाचे आमकां कितें पयशे मेळटा पळय न्हू ते मातशें आमकां एक हेल्पा मातशें बऱ्या पडटा म्हागे अकावंटाचेर एक ते आसा अशें म्हाका एक अशें दिसता आदार दिसता प्रतिभा वेळीप स्वता शेतकामात नवीन प्रयोग करता तशेंच दुसऱ्यांकूय शिकयता तूं श्रीपद्दत तुवें हांगा लायल्या तुवें आनी कोणाक बी शिकयल्या खंय वचून अशी हय आमी शिकयलें आमी काल्यां गेलीं काल्यां तें आमी स्वता लावन तांकां दाखयली आनी आमकां तशी एग्रीकल्चराक ट्रेनींग दिलें तशें हांवें खूब जाणां तशें सांगलें टॅक्नीक कशी आसा तेजें कितें सगळें हांवें सांगलें प्रतिभाचे अभिनंदन करपाक बीजेपीची अलका सुभाष फळदेसाय तिच्या घरा पावली तिचो 21 तारखेर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते भोवमान करपाचें तांणी ठरयलां सुभाष फळदेसाय भाईन आमकां खूब कडेन अशी अटल ग्राम हितूंतल्यान खंय खंय व्हेलें माटोळी बाजारां व्हरतालें करतालें तेन्ना म्हाका मातशी तेन्ना मातशें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें हांव शेतकरी म्हणून शेतकरीच रावली ना शेताचें काम करून जाल्यार हांव खंय तरी अशें करून मिटिंगे वयतालें आमकां भाई व्हरतालो एक तेजे कडेन उलोवपाक म्हाका सांग इतली उमेद येयली की हांवें चिंतूच नासलें की हांव तेजे कडेन उलयतलें उलोवपाक पावतलें अशें म्हणून आनी टीव्हीचेर पळयतालें पूण प्रत्यक्षान उलयतलें अशें म्हाका दिसनासलें की रोकडोच हांगा 21 तारखेक सांजचो सीएम येतलो आनी सीएमाच्या हातीन आमच्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या महिलांनी तसोच सुभाष फळदेसाय आनी एक्स-MLA सुभाष फळदेसायान तुमचो सत्कार दवरला हे इन्विटेशन तुका दिवपाक आयला अशीच काम करीत राव प्रुडंटा खातीर मयूर नायक म्हापसा पालिकेन नव्यान बांदिल्ल्या मीठ कॉम्प्लेक्साचे उक्तावण केले बीजेपीचो आमदार जोशुआ डिसुजा नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकार आनी हेर नगरसेवक आनी अधिकारी हजर आशिल्ले मीठ कॉम्प्लेक्स सुरू केला ही बरी गजाल मात बीजेपी भेदभाव करता म्हण विरोधी नगरसेवक कमल डिसुजान कार्यावळीचेर बहिष्कार घालो सुधीर कांदोळकाराच्या वॉर्डांत प्रकल्प मात ताजेच नांव ना म्हण विरोधक तिडकले अशेंच आमचे जायते प्रोजेक्ट्स फुडें सुरू जावपाचे आसा within a few days we'll be inaugurating multiple projects. There is also a material recovery facility in Kuchelim that will be inaugurated in the coming weeks. Also a ground at Saraswat Vidyalaya under one of the schemes through G-Suda. And most importantly our administrative building, municipality Fatland, which will have the municipal hall where we will be conducting further meetings of the municipality in the future. So हे सगळे प्रोजेक्ट्स पायपलायनान आसा एक ते फुडली येता ते 1 म्हयनो नाजाल्यार 1.5 म्हयने भितर सुरवात जातले वी वील ट्राय टू डू एज मेनी एज पॉसिबल सगळे फॉलोअप्स जे आसले फाटले 2-3 वर्साचे फॉलोअप्स जे करून हे जे प्रोजेक्ट्स हे आमकां दिसतले वी वील बी एबल टू सी इट इन रियलिटी एंड इट वील बी विजिबल टू पब्लीक आयज आमी हांगा बीफ आनी पोक हे 14 शॉपांचें उद्घाटन केल्लें आसा एक्स चेअरपर्सन रायन संदीप सुधीर तशें म्हाजे वांगडी सगळे कावन्सिलर आयज ह्या उक्तावणाक हजर आसा म्हाका
म्हणजे म्हाका खूब खोशी दिसता की आयज हे इनॉग्रेशन करपाक म्हाज्या हातींतल्यान जालें म्हणून. कावन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर 13 कमल डिसोजा सगळे वळखताली म्हाका. आज हांवें हो बॉयकॉट केल्लो आसा. आत्तां येयला जो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत फक्त एकूच इश्यू हायलायट करून जेन्ना म्हाका इन्विटेशन पावलें की हे मीट कॉम्प्लेक्स उगडटा, बरी गोश्ट आसा उगडला, पण तेजो आमचो हो वॉर्ड कावन्सिलर आसा मिस्टर सुधीर कांदोलकर जो ऑपोजिशनान आसा तेजेंय बीन योगदान खूब आसा ह्या प्रोजेक्टाचेर. ताणेंय काम केल्लें आहा. आयज पळोवंक गेल्यार तेज्याच वॉर्डान हो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तेजे क्रेडीचेर नांव ना. पळया हे बीजेपीची कर्तुबा पळया, खरीचो कायदो तांकां लागता. जे इश्यू आहा ज्वलंत इश्यू हेचेर आमी भर घालपाक जाय. आयज हांवें शकुंतले कडेन पळयतात 5 रुपया दी सर भितर. अरे बाबा कितें हे मार्केट वचत तो विचारता हेचेर डिसिजन घेवया, हेचेर कौन्सिल मिटींग आफोवया, बाजारकारांक आफोवया. आनी कितें जाय कशें कितें जाय सोल्युशन काडया न्हू, बसून सोल्युशन काडया. एकामेकाचेर हे रिवेंज घे, नांव घालूं नाका, तेका थंय बसोवंक दिवं नाका. हें कितें हे कसलें राजकारण. दिवचल नगरपालिकेन आता बांदकाम सर्टिफिकेट ऑनलायन दिवपाक सुरू केला. सगळे डॉक्युमेंट सारखे आसत जाल्यार खंय 15 दिसांनी सर्टिफिकेट मेळपाक शकता. तशेंच स्वयंपूर्ण गोय आणि आत्मनिर्भर भारताच्या फाटभुंयेर नगरपालिकेन सोलर पॅनलाचो वापर करपाचो प्लान केला. नगरपालिका बिल्डिंग, बाजार आणि गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटार खंय हे पॅनल बसयतले. तितून कितें आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक जेन्ना अप्लाय करतले पळय देर आर सर्टन डॉक्युमेंट्स वीच द एप्लिकंट हेज टू सबमीट. सो ते जर सगळे जाग्यार आहा न्हू जाल्यार विदीन 15 days इट शूड बी प्रोसेस. बिचोली म्युनिसिपालिटी इज द फर्स्ट ULB ओके फॉर सिंगल ड्वेलिंग हाउसेस. ऑल्सो मल्टी ड्वेलिंगाचे इज इन प्रोसेस. सो ऑल कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस ऑनलायन करपाचो आमचो हे आहा. सो लेट्स सी हाव थिंग्स हे जे आहा पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर सिंगल ड्वेलिंग हाउसेस जे आहा पळय दॅट वूड बी प्रोसेस्ड ऑनलायन. आमचो एक ULB पोर्टल आहा. सो सद्या पब्लीक इंटरफेस दिल्लो ना. इवेंच्युअली दॅट इज द प्लॅन. पब्लीक कॅन डायरेक्टली अप्लाय ऑनलायन. सद्या तो प्रोविजन केल्लो ना. लोक जेन्ना येतले आमचे कडेन फायल घेवन दॅट वूड बी अपलोडेड बाय डीलिंग हँड कोण आहा थंय अँड इट वूड बी प्रोसेस्ड ऑनलायन विदीन अ स्टिप्युलेटेड टायम फ्रेम. सो म्हणजे अप्लाय करपाक हांगासर येवंक जाय. हय सद्या इनिशियली एटलीस्ट लायक दोन्ही सायमल्टेनियसली मूव जातले. एक फायलो आसतली आनी अलॉंग विथ दॅट ऑनलायन सुद्दां आसतली until the system is in place properly. So this is the first step. So सगळे जाग्यार पडले म्हटले की we will allow the people also, the public also to apply online. सगळ्यात आमी आमची जी प्रॉपर्टी आसा म्युनिसिपालिटी मार्केट बिल्डिंग आमी सेल्फ सस्टेन जावंक सोदता. There is a proposal for having solar panels on municipal building, market complex आणि आमचो जो garbage treatment plant आहा. So the work order has already been given by JEDA and the execution of the work will begin very soon. नावेलेचो वावुरपी दिग्विजय चौहान विधानसभा वेंचणुकेत नावेले मतदारसंघात उबो रावता. आपल्या इश्टाक बरोबर घेवन ताणें हे विशीं घोशणा केली. खंयच्या पक्षाच्या चिन्हार काय अपक्ष ते अजून मात थारूंक ना. बेश्टोच पॉलिटिक्सान येवपाक हांवें निर्णय घेवना. कित्याक म्हाका स्वताक हांवें ट्राय केल्लो आसा की म्हाज्यान जातलें सांबाळपाक. इतलो स्ट्रेस नेल्या इतलो आख्खो एरिया सांबाळपाक जातलें, वावरपाक जातलें काय म्हूण गोंयकारांक लागून. तो पयलीं 2 वर्सां आतां हांवें ट्राय केल्लें आसा. पयला की हांवें खुबशे कामां केल्यात, लाखांनी लोकांक पावल्लो आसा. आनी हे 2च वर्सांनी हांव गेले 9 वर्सां जालीं हांव लोकांक हेल्प करीत आसा. आनी तेका लागून फ्रेंड्साचे आनी म्हाजे सपोर्टरांचे आयकून आनी तांकां हांव येयल्लो जाय मुखार. कित्याक तेंची प्रॉब्लेमां फास्ट फॉवर्ड हितून हांवें हेल्प केल्लो आसा तांकां. तेका लागून म्हाका दिसता की हांव फुडाराक येयलो जाल्यार हांव खुबशे लोकांक पावपाक शकतलो. आनी हांव नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हांव इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो आसा. आज दिग्विजय चव्हाणाचो हावेस आसा आनी तो एक नवी उमेद, एक नवी जिद्द घेवन फुडें सरला की वंचीत समाज जो आसा, वंचीत जे लोक आसात, हो वंचीत हो शब्द जो आसा हो काडून उडोवपाचो. आपलें काम जें आसा हें तळागाळांतल्या शेवटच्या मनशाचें दूख पुसता काय कितें इतक्या पर्यंत आपलें कार्य आसचें आनी तशाच कार्यातल्यान तो फुडें वयता. अंदू गोवा प्रोफेशनल फुटबॉल लीग जातली म्हण GFAचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमांव उलयलो.
प्लेयराच्या कोविड वाशिनाचे 2 डोस जावंक जाय म्हण सध्या रावला. स्टेडियमात 2 डोस घेतिल्ल्या सपोर्टरांक एंट्री. सर्तीत 12 टिमी खेळटल्यो. पहिल्या राऊंडात टॉपार आशिल्ल्यो 6 टिमी टायटलाक खेळटल्यो. बाकीच्यो रेलिगेट जातल्यो. ही सर्त जाल्या उपरांत 20 वर्सां सकयल्ल्या कॅटेगरीची तशेंच पुलीस कप आनी बाकीच्यो सर्ती जातल्यो म्हण चर्चिल सांगता. ह्यो दोन्ही लीग जाल्यो मागीर आमी चिंतताले 120 जातलें करपाक. तेज्या मदें पुलीस कपाक सांगलां आमी तुगेलें इंजेक्शन बी मान क्लाब तरी हेटाय सगळें इंजेक्शन बी मान. कित्याक तुमकां जाणा आसतलो एरो कप तुमचो येयला. एरो कपाक तुगेले 65,000 पासून लोक जाला गेमीक आनी कांय ना. तुगेले मास्क ना कांय ना. सो लायक थिंगा खबर काडल्या प्रमाणे तें गोंय जालें त्या जालें दे आर टेकन बोथ द इंजेक्शन्स. सो तो इंजेक्शन घेतल्या लोकांक ते भितर घेता टिकेटीन. सो इट शूड बी लायक दॅट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.